पण भाजपान काँग्रेसीक सपोर्ट केलो आनी आमचे कडेन न विचारता सवरता स्टेटमेंट केलो की काँग्रेसचें सरकार आमकां परवडटा पण आमी हें सरकार आमी करचें ना. म्हणजे युती आमच्या बरोबर आमच्या सपोर्ट घेवन निवडून आयले आनी त्या युतीच्या विरोधी नेमकी भुमिका भाजपान त्या वर्सा घेतली. जावळ तुजी कित्याक सगळी पडझड फक्त भाजपाची दगलबाजी लागून जाली काय आनी कित्याक लागून जाली? न्ही ताका अशी खूब कारणां आहा. कारणां खूब असतात. कारणां खूब आहा. केव्हा हें न्ही ही जर युती चालू उरलेली न्ही तर एखादे घडये म्हाका दिसता ते पुन्हा तांचे सरकार येवंक शकतले आसले. पण 99चे जेन्ना इलेक्शनचो प्रश्न आयलो पळय तेन्ना भाजपान एमजी कडेन युती केली ना आनी ती बी कशी युती जाता अशी वातावरण आशिल्लें. ऐन ते वेळाचेर निमाण्या वेळाचेर तेन्ना युती जायना म्हणून सांगली. त्यामुळे एमजी पक्ष गाफील उरलो. आनी म्हाजी जी म्हायती आहा पळय की तेंचे कॅन्डिडेट सुद्दां तयार नाशिल्ले. तांकां खबर नासली. तांचे म्हणलें कितें आमची आतां युती जातली 20-20 सीट जातले अशें म्हणून. बरोबर. सो शिवाजीच्या भाशेन सांगप म्हणल्यार खिड्डीत गाठले. खिड्डीत गाठले. आनी ताका लागून मागीर 99 राष्ट्रीयत्वाची हिंदुत्वाची बऱ्या राजकारणाची भाशा उलयत बरो केंसान गळो कापलो. राती शेवटच्या दिसा आमची चर्चा चालू आसा आनी सांगलें 20 तुमी सीट घेवया 20 आमी सीट घेवया. पत्रकार बसले आता पत्रकारांक आमी तर सीट जाहीर करतले. तर हांच्यांनी कितें केलें आमकां मातशें कन्सल्ट करूंक जाय म्हणून जे भायर गेले ते 2-3 वस न येता रातचे लेट 12:30 सुमार डिक्लेअर केले की आमकां युती नाका म्हणून. त्यामुळे आमचे कडेन 20च सीट उरले. उमेदवारूच ना अशी परिस्थिती निर्माण जाली दुसऱ्या दिसा. आनी ते फुडें मागीर सगळो कारभार सगळ्यांक खबर आसा कितें घडलें. ना एक गजाल जर तुमी पळोवशात जाल्यार हो जर ग्राफ पळोवशात जाल्यार ह्या ग्राफा भितर तुमकां लक्षांत येतलें की वयर जो दिसता वेलो ग्राफ तो सगळो आसा एमजीपीचो आनी ह्या एमजीपीच्या ग्राफा भितर तुमचो वयर सकल पूण करून येता. पूण 1994 नंतर तुमी जे सकल देंवले ते तुमी सकल देंवत रावले आनी 1989तल्यान मातशे सकल पर्यंत आशिल्ले म्हणजे 0 हांव दाखयता मागीर मुखाल्या ग्राफा भितर बीजेपीची मतां कितली आशिल्ली ती. पूण तो पळयलो जाल्यार थंय कळटा की सकयलो जो दुसरो ग्राफ आसा तो ग्राफ बीजेपीचो जो ग्राफ वयर 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 वचत रावलो आनी बीजेपीची एमजीपीची जी आसा ती एमजीपी सकल येत रावली. हो बीजेपीचो ग्राफ. 89 फाटो ग्राफ पळयात ते पळयात. 89 ते 94 ती जी पळय तांकां ग्राफ तांचो वाडला तो मोगो पक्षाक लागून वाडलो. युती आमचे बरोबर केली म्हणून तांकां 4 सीट मेळ्ळे पळय ते. तांकां आमी सीट दिले कितलेशे सीट तांकां दिले. मागीर तो प्लेटो दिसता पळय तुमकां. आनी 99 जाणांनी जी दगलबाजी केली त्या दगलबाजीन फसले कोण मोगो पक्ष फसलो म्हणून तो सकयल पावलो ग्राफ. नाही एक्झॅक्टली हो फसलो कित्या खातीर तुमी तेच सांगता न्ही कारणां खातीर तेच कारण काय तुमची पॉप्युलरिटी सगळी रामजन्मभूमीच्या इश्यू नंतर ना पॉप्युलरिटी हिंदू बहुजन समाज जो तुमचे बरोबर आशिल्लो तो तुमकां लिडर म्हणून समजनाशिल्लो तशें जालें कित्या खातीर ना. आमच्यातले जे लोक त्या वेळार जाल्ले ते भितर फूट जालीच. हिंदुत्वाक लागून राम जन्मभूमीच्या वादाक लागून बरेचसे लोक भाजप वटेन गेले आमच्या बरोबर काम करतात. तुमकां पयलींच सांगलें हांवें की हिंदू हे जास्त प्रमाणात मोगो पक्षा कडेन आसले. क्रिश्चन त्या प्रमाणात कमी. आनी आमचो जो प्रयत्न चलतालो क्रिश्चन समाजाक आमच्या बरोबर हाडपाचो म्हणून त्या वेळार हांवें एक मदीं प्रयत्न केल्लो की प्रोफेसर दियोनीज रिबेलो हो मोगो पक्षाचो अध्यक्ष जावचो म्हणून ताका निवडणुकेक आमी उबो केलो. पण आमच्या लोकांनी ताचो पराभव केलो त्या वेळार केलो. तो जाल्लो जाल्यार कदाचित ते एक भुमिका वेगळी आमकां मोगो भाजप बरोबर वचची गरज पडची नासली आमकां. पण असं ह्या प्रमाणात आमी तेंचे कडेन सहकार्य केलें तेंचे कडेन केलें आनी थंय जी दगलबाजी जाली ताका लागून मोगो पक्ष सकयल सरलो. 20-20 मतदारसंघ वांटून घेवचे थारल्या उपरांत ज्या पक्षाक किंवा पक्षा नेत्यांक आपल्या उतराची किंमत ना तांच्या बद्दल आमी आनी कितें उलोवप. भाई सादी गजाल एकूच विचारपाचें म्हाका बाकीच्यांनी सांगचें ह्या गजालीचेर. तुमीच न्ही बाकीच्यांनी सांगचें. नारायण बाब आसात कितलीं वर्सांनी अजून तुमी कार्यकारी अध्यक्ष आसात. हिंदू बहुजन समाज जो नवो भुरगो तयार जातालो ओल्ड तुमचो जो शिवाक हें करतालो तो दिसान दीस मरतालो पूण नवो भुरगो जो मतदार म्हणून तयार जातालो 18 वर्सांचो जावन भितर येतालो ताका आपलेपण दिसनाशिल्लें मोगो पक्षा विशीं. ताका चड आपलेपण भारतीय जनता पक्षा विशीं दिसतालें. तो पक्ष आपलोसो दिसतालो. हें कित्या खातीर जालें हें तुमी आपलेपण कित्याक जोडपाक शकली नात. जो नवो मतदार तयार जातालो भायलो मतदार सोडून दियातच. हांव म्हणटा की आशिल्ल्या त्या घरांतलो बापूय मोगोवालो आशिल्लो पूण भुरगो बीजेपी वालो जालो. हो कित्या खातीर हीच परिस्थिती घरा भितर जाली. 1980 सत्ता बदल जालो पळय तेन्ना तो मोठो परिणाम जालो. भुरग्यांक जी नोकरी जाय जॉब जाय कितें जाय एमजीके जावन ते मेळोवंक शकनासले न्ही. एमजीके सत्ता नासली आनी ताची तशी हें नासली. ना पूण भाजपाय बी हातूंत भितरच आशिल्लो शेवटी विरोधी पक्षाकच आशिल्लो पूण तो भाजपा कडेन कित्याक गेलो आनी एमजी कडेन सादें सिंपल गोष्ट आहा न्ही. पयली एक गोष्ट जनरेशन गॅप धरान घ्या तुमी. बीजेपी कडली उलयता नाही बरोबर. नारायण बाब म्हजे कडेन एग्री जातले. जनरेशन गॅप हो पयलो प्रश्न. जाणट्याचे बापाय तुजें राजकारण त्या वेळेचें म्हणपाक लागले भुरगे आमकां जमनी घरां मेळ्ळी शेतां मेळ्ळी सगळें जालें न्ही शिक्षण मेळ्ळें आतां आमकां जॉब जाय दिता तूं बापायक विचारता तो
मगो पक्ष सत्तेर ना पूण BJP दिवंक नी मेळना. दिलो job. बीजेपीडे ना पण बीजेपीडे जावपा लागलें कितें बीजेपी समोर एक नवी आशा लोकां समोर उत्पन्न केली ताणें सगळे लिडर देंवपाक लागले दिल्लीच्यान वाजपेयी देंवपाक लागले अटल बिहारी वाजपेयी आयले कॅडर आशिल्लो त्यांचे संघाचे शाखा चलताले पळय ते काम वाडलें तातूंत तेंचें तांकां काम वाडलें तेंचें सो संघटनात्मक पातळीचेर खंय तरी तुमची संघटना आनी तुमचें संघटनात्मक कार्य फेल जालें हें तुमकां मान्य आसा? न्ही एमजीडी संघटना केन्ना नासलीच ना जालें कितें तशें करून जेन्ना 1994 जेन्ना आमी युती केली त्या युती केल्या नंतर आमी गाफील रावले अशें म्हाजें म्हणणें आहे. कित्याक आमी त्या प्रकारे जसो आदी रेटो आसतालो लोकां कडेन कित्याक दोनूच पक्ष न्ही तेंचे विरोधान आहा ते आमकां मेळटाले. मागीर जालें कितें वांटेकरी जालो ते विरोधान जे काँग्रेसचे आहा ते BJP कडेन वचूंक लागले की तेंचे व्हडले व्हडले लिडर येता नवीन रामजन्मी नवे नवे प्रोग्राम तितून ते लोक सगळे सो नवे प्रोग्राम आशिल्ले तुमचे कडेन नवो प्रोग्राम नाशिल्लो? वेरेज आमचें कितें जालें आमी लोकांक फक्त सांबाळपाकूच उरले. आमचे कडेन धार्मीक नवे प्रोग्राम नासले हे लक्षात दवरा. आमचे कडेन आर्थीक प्रोग्राम आसले. आमचे कडेन भुरग्यांच्या भवितव्याचे प्रोग्राम आसले. नवो भुरगो जो सुशिक्षीत हिंदू बहुजन समाजातलो भुरगो तयार जाल्लो ज्याच्या घरांत एमजीचें ट्रेडिशन आशिल्लें तो नवो भुरग्यां भितर फक्त धार्मीक प्रोग्रामाचें आकर्शण आशिल्लें? धार्मीक हे एक आनी अत्यंत म्हत्वाचें कार्य जालें तेच अशें म्हणणं तो सगळोच भुरगो काँग्रेस कडेन वचूंकूय तयार नाशिल्लो. मगो पक्षा कडेन आपणाक हें मेळूंक शकना अशा प्रकारची एक भुमिका जाली आनी एक वातावरण निर्मिती संपूर्ण मिडिया देशभरची मिडिया त्या टायमार TV भितर चल्ली त्या वेळार तो परिणाम लक्षांत घेयात. ह्या मिडियाचो परिणाम तुमी लक्षांत घेयात आनी तो परिणाम जालो आनी ही नवी पिढी बरीचशा apartments हिंदूंतले बरेचशे लोक हे भाजप वाटेन गेले बरेचशे आदी काँग्रेस वाटेन गेल्ले म्हणजे मगो पक्षाची छकला अशी जावपाक लागली. काही लोक काँग्रेस वाटेन गेले काही लोक भाजप वाटेन गेले आनी जे उरले न्ही ते एक कोर ग्रूप उरपाक ह्या लागले. गजाली वयले जस्ट हे सोंपयतना म्हाका सांगात की ह्या सगळ्या पडझडीक खास करून BJP आनी MGPच्या युतीच्या बाबतींतल्यान प्रमुख कारण कितें अशें तुमकां दिसता? तुमकां तिगांयकय प्रमुख कारण कितें? एक कारण खूप कारणां आसत नाही, पण पण एक प्रमुख कारण कितें? कितें जावपाचें कारण ज्या हातूंत भितर लोक BJP कडेन हिंदू बहुजन समाजातलो पसून भुरगो जो तुमचो MGचो आशिल्लो तो BJP कडेन वचपाक एक प्रमुख कारण तुमकां खंयचें दिसता? कारणां खूब आसात. कारणां खूब आसात. म्हज्या दृश्टीन राम हे एक मोठें कारण आसा. ओके एक तुमकां कितें दिसता? माझ्या म्हणणें कितें त्या टायमार असो मगो पक्षाची एक भूमी तयार जाले की मगो पक्ष म्हणजे वर्कशॉप मरे आमदार निवडून या दुसरे कडेन हालाव हे तेंच्यांनी प्रत्येक लोकांच्या मनार ही एक भूमिका. जास्त भोंगले. कोणे भोंगले? काँग्रेसीनी आनी BJPनी. ते कितें लोक आयज येतले फाल्यां वयतले म्हण त्या मुळे नवो जो मतदार आहा न्हू तो मतदार हें जालो. सो पक्षनिश्ठा नाशिल्ल्यान तुमकां भोवली हय पक्षनिश्ठा नाशिल्ले लिडर तुमचे कडेन तयार जाले ताका लागून ते तुमकां भोवले. सावळ कितें न्ही दिसता? म्हाका सांगपाचें आहा की MG पार्टी आसली पळय तांची संघटना अशी केन्ना नासलीच. कोण ते खंय बसपाचें केन्ना ते निवडणूक जाले की लागीं आतां जाता पळय तशेंच त्यामुळे तांचे संपर्क नासलो लोकां कडेन. निवडणूक लागीं आयली की ते एकठांय जाताले आनी BJPन कितें केलें की राम जन्मभुमीच्या नांवान विचाराचें पुजन केलें. प्रत्येक देवळान जावपाक लागलें आनी लोक थंय पावले देवाचें काम म्हणून आनी मागीर तांणी राजकीय पक्षाचो फायदो घेतलो. ओके सो देव बुजलो कांय प्रमाणात. डेफिनेटली. ओके आमी इतल्याच गजालीचेर हांगा फुडली चर्चा करयाच पूण ह्या गजालीचेर आमी एक ल्हानसो वेवसायीक विसव घेवया आनी ताजे नंतर आमी मुखाल्ली चर्चा करया. ही चर्चा खूब रंगत चल्ल्या मातशी एकाडेमीक स्वरुपाची आसा पूण खुबशी कारण मिमांसा हातूंत भितरल्यान जातात आनी बरे एका तेंपा वयले लिडर जे आसात आयचे लिडर जे आसात आनी जे समीक्षक आसात सावळा सारके त्यो खुबश्यो गजाली आमकां हांगा उक्त्यो करून दाखयतात. ताच्या नंतरचो जो काळ आशिल्लो ज्या काळा भितर जी सगळी पडझड जायत चल्ल्या आज आनी दोनाचेर येवन बसला फाटली 2 इलेक्शनां जाली ते कित्या खातीर हाजेरय बी आमी चर्चा करया. आमी रोखडेच ताचो एक ल्हानसो वेवसायीक विसव घेवन पळयत रावात मतदार राजा. नमस्कार आणि येवकार तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या सत्ताग्रहाच्या कार्यावळींतली इलेक्शनाच्या संदर्भातली महत्वाची कार्यावळ मतदार राजा आणि मतदार राजा भितर आज आमी डिस्कस करतात हांगा चर्चा करतात ती महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या प्रवासाचेर ताज्या पडझडीचेर ताज्या अवतिकायेचेर. हेतूच्यान आमी चर्चा केल्या तातूंत भितर सगळी 1963 ते 72 77 पर्यंतचो सगळो 72 पर्यंतचो काळ जेन्ना सत्ता आशिल्ली ताजे नंतर 77 जाल्ले सगळे चड उतार तांकां म्हणपाक शकतात तशी तरेची आनी मागीर 1994 जी भाजपा कडेन युती जाली ती युती पर्यंत आमी चर्चा केल्ली आसा. ताजे नंतर युती तुटली ताज्या मुखार 1999 भितर हो ग्राफ जर आमी पळयले जायत जाल्यार 1999 भितर आमी पळयतात हांगा तो 1999 भितर हांगा MGक मेळटात फकत 4 सीट आनी मतां मेळटात फकत 18%. आता हांगा ते म्हणटात की निमणी खेपेक दगलबाजी केली आनी ताका लागून ही परिस्थिती जाली. म्हाका दिसता भाई ह्या वेळार म्हाका दिसता तुमी म्हाका दिसता सुदीन ढवळीकार आनी दोग जाण कोण निवडून आयिल्ले प्रकाश वेळीप आनी पांडुरंग रावत हे 4 जण निवडून आयिल्ले आनी बाकीचे कोण निवडून येवपाक शकले ना.
ताजे नंतर फाटली 2 इलेक्शनां जी आसा 2002 आनी 2007, 2002 भितर सुदीन ढवळीकर आनी पांडुरंग मडकयकार, करेक्ट इफ आय एम नॉट मिस्टेकन, आनी पांडुरंग मडकयकार आज काँग्रेसी भितर आसा आनी काँग्रेसीचो आमदार आसा. 2007 तो काँग्रेसीचो आमदार म्हणून निवडून आयलो, तोही तुमचो गेलो. आनी ताजे नंतर उरले ते फक्त 2 ढवळीकार भाव आनी त्या 2 ढवळीकार भावांची पार्टी, अशे तरेचें एक इम्प्रेशन लोकांच्या मना भितर तयार जाल्लें आसा. ही सगळी जी पडझड आसा नंतरची, जंय मागीर तुमी 1999 भितर आयिल्ले आनी ताजे नंतर तुमी बी सोडले आनी तुमी उठून मागीर भाजपा भितर गेले, नंतर काँग्रेसी भितर गेले. ही अशी सगळी पडझड जावपाक नारायण बाब तुमकां दिसता कारण कितें आतां गेले, आतां भाजपाय गेले, सगळे गेले. 1994 जी युती केली पळय तेज्या नंतर आमी लोकां पर्यंत तशें पावले ना. आमी ते सगळे आंदण जणू काय BJPकूच दिला अशे पद्दतीन आमचे तात्कालीन नेतृत्वाचे बाकीचे जे आमदार असलेले तेंच्यांनी वागणूक केली. त्यामुळे लोकांचो ओघ पयलीं हेंच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे BJP मोठी पार्टी वचून येयले, व्हडले लिडर येता, लोक त्या प्रमाणे थंय गेलेच. पण आमी जे करूंक जाय आसलें तें आमी करूना. पक्षाच्या दृश्टीन जे करूंक जाय आसलें, आपली खास भुमिका जी मांडूंक जाय आसली लोकां कडेन, लोकांक सांगूंक जाय आसलें की येस वी केअर फॉर यू, तशें आमचे कडेन जालें ना. आनी तेका लागून अंत्या टायमार जी धांवपळ जाली तितून कितलेशेच लोक गेले. आनी मुख्य म्हणजे एक शापूच बसलो आमकां. अजूनय म्हाका वाट दुख्ख दिसता लोक म्हणटा ते पळोवन की कितें तुमचो कारखानो तुमी निवडून दिवप आनी काँग्रेसीक सोंपप मरे, मागीर तुमकां आनी कित्याक मतां मारप आमी, ही पद्दत जाली. आनी तें म्हाका दिसता जास्तीत जास्त लोकां कडेन पावलें आनी आमी भितून हरपाक गेले. आनी आयज सुद्दां खूब लोकांक सांगल्या नंतर दिसता आतां एकूच बरें की फाटल्या 5 वर्सांचो प्रसंग ना की आमचे कडेन 2च सीट आसा म्हणून. पण जेन्ना 2 येयले, पांडुरंग मडकयकाराचो भुरगो जाका काँग्रेस दिना म्हणून आमी दिली, आमदार केलो, तोवूय गेलो. म्हणजे थोडक्यात कितें आसा, आमी फक्त तांकां बळ दिवप आनी तेंच्यांनी तें बळ ह्या मोगो पक्षाच्या वृक्षाक कांय मदत करप ना. ते एक ल्हानशे पक्षी कशे जाता, हांगा येता फळां म्हणून चाखतात आनी रोखडेच दुसऱ्या कडेन वतात, अशी पद्दत जाली. आनी ती पद्दत बदलपा खातीर आमकां परत एकदां हे पक्षाचें रिवॅम्पिंग करपाक जाय, परत एकदां हे ध्येय धोरणां लोकां कडेन पावपाक जाय. कित्याक आयचे परिस्थिती अशी आहा की दोनूय राष्ट्रीय पक्ष आतां उलोवपाचें म्हणून सांगता तुमकां की म्हाका अशें दिसता की हे दोनूय राष्ट्रीय पक्ष आसल्या कारणान तेंचे कडेन खूब साधन सुविधा आहा, ते मोठ्या प्रमाणान लढटात. जी शक्य आसलेलें पयलीं कितें आसलें, 2 ल्हान पक्ष आसले बारीक बारीक लढटाले, आतां मोठ्या प्रमाणान तितून आमी खूब फाटीं पडटा. ह्यो गोश्ट तितलीच खरी. पण तेन्ना तशें नासलें, आतां ते पडटा म्हणून आमकां तो खूब तेजे सहकार्य घेवचें पडटा. आता एक सांग, फाटल्या तर 5 वर्सां जालीं पळय, तुमचो मंत्री आहा एक, तुमचो एक आमदार चेअरमन आसलो कदंबाचो, महाराष्ट्र देवून पक्षान लोकां खातीर कितें केलें, तुमी कांयच केलें ना फाटल्या 5 वर्सांन. दुसरं अशें जाला की तुमी दोगांय ते ढवळीकर बंदूकच दिवन सोडला. बाकीचे लिडर आसले पळय मदीं बंड जाले, तुमचे कांय लोकांक तुमी काडून उडयले आनी कितें जालें. तुमचे तुमचो अध्यक्ष तेन्ना आसलो पळय ढवळीकर, ताजेर हाजो एक पेंडींग आसा केस डिफेक्शनचे, ताजेर डिस्क्वॉलिफिकेशन. अशा वेळाचेर तुमी लोकां पर्यंत पावलेच ना न्ही, तुमी लोक कित्याक मतां घालतले. लोकां पर्यंत पावना अशें तुमी म्हणनाका. आतां एकूच प्रश्न आहा की एक सांग तुमी केलें लोकां कारण सांगता, आमी लोकां पर्यंत आमच्या कार्यकर्त्यां पर्यंत आमी पावतात. पण एक ल्हानसो प्रश्न आहा, आदीं जे सुरू जाताले पळय त्या आदीं कोणाकूय दुसऱ्या पक्षाचो उमेद आहा तेका किंमत मेळटाली. आयज परिस्थिती तुमी जाणा कशें दहशतवादाचें वातावरण निर्माण जालां तें. आमी खंयी समज 5 लोकां कडेन गेली मिटींग घेतली, रोखडोच तांकां खंयसून तरी फोन येता, ताका आपूण हाडटा, ताका हर तरेचे लालूच दाखयता, हर तरेचे भंय घालता. आनी ह्या कारणाक लागून आमचो पक्ष तसो मोठ्या प्रमाणान वचूंक शकना. पयलींच तुमकां सांगलां आमची साधन सुविधा कमी आसा आमचे कडेन. पण आमकां फक्त एकूच पळोवचें पडटलें की भितरल्यान काम करून हळू हळू लोकांक तयार करचें पडटलें. न्ही, तुमकां काँग्रेसीन प्रस्ताव दिल्लो युती करया म्हणून. आतां तुमचो अध्यक्ष सांगता की आमकां युतीन आमी BJP युती करता, आमी काँग्रेस कडेन नव्यान तुमकां BJP फटयला एकदां, तर तुमी पुन्हा युती कशी भाशा करता. एकदां न्ही 2 3 फटयलेत. काँग्रेस कडेन युती. एकच मिनिट भाई उलयताले कितें तरी. भाजपा पक्षान मगो पक्षाक एकदांच म्हणना 2 3 फटयल्यात. परत परत एकठांय येवप आनी इतले आसून पुन्हा ते आतां युती अमूक तरेन करुया तमूक तरेन करुया काम करया आनी निमाणें त्या युतीक हय म्हणून सांगप आनी फाटल्यान दखलबाजी करप तुम्ही सांगता हें राजकारण. ना